वाल्यांचे आता गोवा मायल्स येयल्लो हांवें सो ते आमगे लोकल विलेज सगळे सफर जाता आतां बिजनेस ना तेंगा लोन बिकान टॅक्सी काडली आहाय तेंका गिराक जायना कितें एपाचेर कितें एप मारल्यार रोखडे टॅक्सी पावता आनी तेंका बिजनेस मेळना सो ते मात गेला ते टू रायट रेजल्युशन येयलें तेमी मूव करूंक लायना गव्हर्मेंट धाडपा टू स्टॉप दॅट गोवा मायल्स आनी गिव बिजनेस टू लोकल पीपल. ग्राउंड आनी सिवेज प्लांटांचे कितें सिवेज प्लांटाचे इज ऑलरेडी ते हें दिल्लें आहा न्हू तेका आमी स्टॉप धाडलो आहा आनी त्यामुळे आतां तेका रिवोक लेटर धाडलें सो आतां आमचे पंचायत मंथली मिटिंगान वी वील सेंड रिवोकेशन लेटर. ग्राउंड कितें इशू ग्राउंड आतां इश्यू म्हणटा ते ग्राउंड टोर्नामेंट कर म्हणटा आमी टोर्नामेंट कोण करता आमकां पंचायत नॉट टोर्नामेंट कोणें करपा आमकां सर आनी ते म्हणटा थिंगा आतां चेची टोर्नामेंट करता ते खंय करता आमकां खबर ना. ग्राउंड हें कर म्हणटा न्ही सारकें कर ग्राउंड ऑलरेडी टेंडर दिल्लो वर्किंग इन प्रोग्रेस हांवें जायत फॉलोअप केल्लें आहा प्लेइंग फील्ड ओके केल्लें आहा गोल पोस्ट फूल न्हय आय एम फॉलोइंग द मॅटर विथ आवर दिस इंजिनियर गार्बेजीचे आमकां आमचो एक पयलो आहलो कोण सावियो मनीस ही वॉज कलेक्टींग आवर ड्राय वेस्ट फ्रॉम द हावज होल्ड सो आमी तेका बाबा तूं खंय डिस्पोज करता तें मागलें तेका रिकॉर्ड ना जालें तें आनी आमकां पोल्युशन बोर्ड असो हें येता सॉलीड वेस्ट तुमी गार्बेज डिस्पोज केली ती खंय आहा गायल्या सो तेका लागून आमी बंद केलो आनी वी हॅव नाव आनी आमी म्हाजे दुसरो वी हॅव इनवायटेड टेंडर फ्रॉम अदर आनी आमकां आतां एक मेळ्ळो आहा प्रदीप नायक समथींग इज नेम इज प्रदीप नायक आनी तो आफ्टर द कोर्ट वील गिव ऑर्डर टू हिम. सिवरेज कितें म्हटलां तेंच्यांनी कितें कर म्हणटा ते बंद कर म्हणटा ते नाक पडटा ते सर्वेज आनी परमिशन कितें दिल्ली परमिशन पंचायतीन एक लेटर दिल्ली तेंका विथ ऑन द दॅट परमिशन इज ग्रांटेड टू गो फॉर द सिवेज ट्रीटमेंट आफ्टर ओपनिंग ऑल द परमिशन but they have not obtained any permission from the town planning PWD or there is no conversion channel for that, so it is built illegally. So तुमची कितें आता पंचायतीचे स्टँड कितें पंचायत we are also support, we have to support the people, no? If they don't want, we also do not know. तुमकांय नाका what आता कितें जालां ते वाटा ते रिवोक धाडपा सो आतां government is invested the money, so I don't know how can we revoke that.